Bhakti nurbentu kana vartao somia Dinvashi kalsan upkar manta Jiyetam chatu chavichi denya somya Kite pati amidi Mogantu cha somya katue poslai Raklai dayentu cha Kalsamonanam katue ekvotayai Gopan Krista Jesu cha आईच्या मिसाची त्यासावा हे पुर्यासात आपल्या जल्मा दिसा देवाक अर्गां जावन रेनिस्टा डिसोजा मी स्थिता शरील मस्करणे सच्या जल्मा दिसा देवाक अर्गां जावन रॉल्फ आणि दोरोती मस्करण्यास मी स्थितात देवाक अर्गां जावन अश्विन डिसोजा फेलिक्स आणि आग्नेस लसराजो मी स्थितात जोसेफ सिक्वारा अचत्म्या खातीर जेनिफर कॉलिन्स मी स्थिता वलेरियन डी अल्मेडा अचत्म्या खातीर बॅप्टिस्ट फर्नांडिस आणि कुटुंब मी स्थितात लिली नोरोना अचत्म्या खातीर सिल्विया फर्नांडिस आणि कुटुंब मी स्थितात आल्फ्रेड पिंटो अच्या म्हयन्याच्या उगडासाक मार्गरेट रोड्रिगास मी स्थिता जुजे मतायस फर्नांडिस अच्या 100 वर्सांच्या जल्माच्या उगडासाक अमेलिया जुजे फर्नांडिस मी स्थिता एंजल मेलिसा अच्या मरणाच्या 13व्या वार्षिकाक दिसा उगडास काडून देवाक मी स्थितात मायकल निर्मला गोवियस आणि कुटुंब मस्कत या सर त्या सभा खातीर आमी सगळ्या मागया आमची त्या सभा जेजू मुखार दवरून आमी मागया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयण्यानो या सकाळी वेळार आमी सगळीं एक कुटुंब जावन या देव तंपलांत जमल्या देवाक अर्गां दिवंक देवाची स्तुती गावंक आमी हांगासर आयल्या सांगाताच देवाची आशिर्वाद मागून घेवंक आमी हांगासर आसा एक घडीभर आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारची तर जाल्यार देवाक मानवत असले आमी जिवीत जियेता म्हणले प्रश्न आज आमच्या मुखार आसा आयचे शुभ वर्तमान आमी पळयता जेजू फरीस वांगडा शास्त्र्यांक कठीण उतरांनी खंडन करता बायल्यान तांचें जिवीत एका रितीचें भितरल्यान आनी एका रितीचें जिवीत तांचें जावन आसलें जायते फावटी आमचें जिवीत अशेंच जावंक पुरो आमी बायल्यान बरी क्रिस्तांव म्हूण दाखोवन दिता पूण भितरल्यान थोड्या फावटी आमचें नृत्य आनी खरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमी फाटीं सरल्या एक गडबरी आमच्या पातकाची काळजंतां दूख दरया देवालागचें मोक्षाने मागया आनी मिसाच्या बलिदाना फावो ती बरी वांटो घेवंक आमकांच आमी आयतीं करया देवा मुखार आमच्या भावा भयणी मुखार आमी पातकी म्हणून वळखून सांगाता म्हणया हांव पातकी स्वर्गदार देवाक आनी तुमकां हो भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून उसारून वायट आदरून आनी वैश्यां सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासत घेवन सदांच आमकां वागून सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी आत्मान प्रार्थना मागता सोर पदवेदार देव आमची काकूळ करून आमची पातकां मुगसून आमकां सस्नच्या जिविता पावो आमेन सोम्या काकूळकर सोम्या काकूळकर क्रिस्ता काकूळकर क्रिस्ता काकूळकर सोम्या काकूळकर सोम्या काकूळकर
आमच्या मोगाळ बाप्पा तुका मांडटा तसल्योच करण्यो करूं जावं आमच्या काळजाचे ओत्रे आनी सदां त्यो शेवटा पावोवंक आमकां कुरपा दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दे तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवडकी चलयता ससनाच्या ससना आमेन. साम पावलून गलतकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भाव भयणीनो, तुमकां आत्मो चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्राकाल नात. रक्तमासांत उब जातात ती कृत्यां स्पश्ट वळखूं येतात. व्याभिचार, अनिस्कळपण, पोजडेपण, बोंब्या पुजा, माठ, दुस्मानकाय, झगडी, मोसर, राग, स्वार्थ, मानभेद, थंड. पेल्या असो पोटसाळ, बेबदेपण, मानोत्सव आनी असलें सक्कड. हांचे विशयान हांवें तुमकां सत्राय सांगल्या आनी परत्यांनी हांव सांगतां, असलें करतात ती देवाचे राज जोडिशिनांत. पूण आत्म्याचें फळ हें मोग, संतोश, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, बोळेपण, स्वादमन. असल्या संगतींक नियमशास्त्र लागू जायना. जी कोण क्रिस्ताची तांणी आपली कूड तिच्या ओडण्या आनी आशा समेत कुर्सार मारल्या. आत्म्या वरवीं आमी जियेता देखून आत्म्या प्रमाणे आमी चलुया. देवाचें उतर हें, देवाचे वडोवकार. तुजे फाटल्यान येता ताका सोम्या जिवीत असो उजवाड आसतलो. तुजे फाटल्यान येता ताका सोम्या जिवीत असो उजवाड आसतलो. जो कोण कोट्याची बूद घेवन चलनासता, नश्ट्यांचे वाटेर रावनासता, अधर्म्या संगी बसनासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रात तो नियाळटा तो खरोच सुभागी. तुजे फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. हो वाळत्या वाळ्याचे देगेर रोयलेल्या रुखा बरी असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां केदींच बावनांत. हाणें हातीन घेतिल्लें सक्कडी सुफोळ जाता. तुजे फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. पूण कोट्यांची संगत अशी न्हय. ते वाऱ्यार उबोन येतात असली फूल मुनयेत. नितीवंत वाटांनी वेतेल्यांची सर्वेस्प जतन घेता, पूण कोटे आपल्याच वाटांनी नासाक वेतात. तुजे फाटल्यान येता ताका सोम्या जिविताचो उजवाड आसतलो. सर्वेस्परा जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्परा जय जय. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. सर्वेस्परा जय, सर्वेस्परा जय, सर्वेस्परा जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भगवंत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू म्हणा लागलो, हाय तुमकां फरीसेवानो, व्हरतला वंसो सदा बसो आनी सोर आल्या पाल्यासो धांत एक वांटो तुमी देवाक दितात, पूण न्यायनितीची आनी देवाच्या मोगाची तुमकां पर्वा ना. हें तुमी खरी जैस आसलें, पूण तेय तुमी सोडचे न्हय. हाय तुमकां फरीसेवानो, सिनोगोग साबाणी तुमकां मुखल्यो बसका जाय आनी पेंटेंत लोकांनी तुमकां सलाम केल्यार तुमकां बारीच खुशी. हाय तुमकां, तुमी स्मारक गुर्त नातल्या मेल्ल्यांच्या फोंडा बरी. ते फोंडू म्हूण कळनासता
लोक तांचे वयल्यान गुड्डावन चलता. तितल्यार शास्त्रे भितरलो एकलो ताका जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, तुवें अशें उलयले वरवीं आमकांय तूं हांव मर्याद करताय. ताका जाप दिवन जेजू म्हणा लागलो, हाय तुमकां शास्त्र्यानो, वोवंक तांकणांतलीं वोजीं तुमी लोकांचेर घालतात, पूण तुमी जावन ती वज्याक एक बोट लेगून लावंक फुडें सरणांत. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयण्यानो, आतांच आमी आयकल्ल्या शुभ वर्तमानांत जेजू फरिसेवांक आनी शास्त्र्यांक कठीण उतरांनी तांचे कापटी म्हण खंडन करून तांकां तो उलयता. फरिसेव आनी शास्त्री जावन आसले लोकांचे मुखेली. धार्मीक शास्त्री देवशास्त्री तांकां कळीत आसले. साद्या दुबळ्या लोकांक सर्गींच्या वाटेन सोलोंक कुमो करचो तांचो कायदो जावन आसलो. पूण ते जावन जियेनातले आनी हेरांक समाधानान जिवंक सोडिनातले. कायदे कानुनां फेस्तां परबो दान धर्म म्हणून लोकांचें जिवीत तांणी सत्यानाश केल्ले आनी खऱ्या बऱ्या जिवितांत लोकांक तांणी आडवाडेक व्हरून तांणी पावयल्ले. असल्या संदिग्ध परिस्थितींत जेजू थंयसर पावता आनी कश्टा संकश्टांक संदिग्ध परिस्थिती वळख जाल्ल्या वाट चुकल्या लोकांक तांचे वजें हाळू करूंक आनी खऱ्या सतनितेच्या वाटेन चलोवंक, खऱ्या भावपणाचें जिवीत तांकां दिवंक जेजू प्रयत्न करता, कुमोग करता. आनी जेजून अशें करचें पळोवन फरिसेव आनी शास्त्री ताका आडपाय दितात. आनी अशें हें पळयल्लो जेजू तांकां खंडन करचें आयचें शुभ वर्तमान आमी आयकलें. अशें म्हणटा आसतना सगळे शास्त्री फरिसेव पाड मनीस गी न्हय, तांचे पैकी थोडे बरे आसले. पयत पुस्तक आमी पळयलें तर जाल्यार भगवंत पावलो, निकोदेमू, आरिमथायचो जुजे आनी हेर थोडे जायते जण न्यायनितीचे मनीस, बरे मनीस, सतानिती चलचे मनीस, सदांच देवाची खुशी ते पाळचे मनीस जावन आसले. पूण इतर जायते फरिसेव सुनो काडल्या फंडा बरी, भायल्यान सोबीत ते दिसताले, भायल्यान बरें जिवीत ते जियेताले, पूण भितरल्यान तांचें जिवीत आयच्या पयल्या वाचपांत भगवंत पावलोन गलात घरान बरयल्ल्या पत्रांत आमी आयकलें, मांसा रक्ताच्या वंदवण्या प्रमाणे ते जिवन आसले, कुडीच्या वंदवण्या प्रमाणे जिवन आसले. अशें तांचें जिवीत वायटान आनी कुसोड्यांत भरिल्लें. जेजू आसा तांकां कठीण उतरांनी उलयतना तांचें मुखेलपण खंडन करता. कित्याक म्हळ्यार थोड्यो संगती तांच्या जिवितांत आमकां दिसून येतात. पयल्या सुवातेर शास्त्री आनी फरिसेवांक देवाचें उतर कळीत आसलें, कायदे कानुनां तांकां कळीत आसली, ताची परिणताय तांकां आसली, पूण तांच्या जिवितांत ते वर्त्या हंकारान भरिल्ले. दुसऱ्यान कळीत आसुनी देवाचें उतर आयकूंक आनी जिवंक ते सलवल्ले आनी सादे लोकांक खरी वाट दाखोवच्या बदल्याक वायट वाटेक ते वळटाले. तिसऱ्यान मोइजेन 10 उपादेश तांकां दिल्ले, पूण हे फरिसेव आनी शास्त्री ह्या 10 उपादेशांक आनीक सोडीत हजारांनी उपादेश कुडसून लोकांच्या जिवितांनी कश्टांक घाल्ले. चवथ्यान तांकां देवाचो पेड्याचो मोग करूंक वेळ नासलो, जायत्या संवसारी राटावळींनीच ते मग्न जाल्ले. आनी पांचवें, सगळे नियम शास्त्रांच्या फायद्याक पडच्या बरी लोकांक दुसऱ्यांच शिकोवन भलतेंच शिकोवन लोकांक वोवंक तांकणांतली व्हड वजीं तांणी तांच्या माथ्यार घाल्ली आनी असलें जिवीत आज जेजू खंडन करता. मोगाच्या भावा भयण्यानो, हे आज पवित्र पुस्तकाचें वाचप आमी आयकलें आनी आयकत आसतना आमकां भोगतले असलेंच वातावरण आमच्या भोंवतणी आसा गाय म्हणून. खंडी जावन आमच्या भोंवतणी असलें वातावरण शास्त्री आनी फरिसेवा भाशेन जिवचे मनीस आज आमकां दिश्टी पडटात. देशाच्या नांवान राजकीय मुखेली आनी दुबळ्या धाकट्यांचो फायदो काडचे आमी पळोवन आसा. देवाळाच्या नांवान धार्मीक मुखेली आनी दुबळ्यांचेर ल्हानांचेर बोट जोगची आमी पळोवन आसा. कानून कायद्या प्रमाणे ह्या कानून कायद्यांच्या नांवान आमच्याच मनशांनी आमचें जिवीत सत्यानाश करचें सदांचें जालां आनी असो अणभव आमकां आसा. भायल्यान हे सर मनीस आमकां पळोवंक सोबीत दिसतात, आमचेच मनीस ते, आमचेच फुडारी ते, आमचेच कुटुंबाचे, पूण तांचें जिवीत भितरल्यान देवाकी मेसवणां आमकां पसंद जायना.
मोगाच्या भावा भयण एक घडी बरो म्हजें जिवीत कशें आसा म्हूण हांवें पळोवचें बरें. बायल्यान हांव हेरांकी बरो दिसता न्हय गी. बायल्यान म्हजें नेसाप, म्हजी साल समकण, म्हजें मागणें हेरांक मेचोवचें बरें दिसता. हांव एक भाग्यवंत म्हणलो बिल्लोय हांव घालतां. पूण भितरल्यान देवा मुखार म्हजें जिवीत कशें आसा. हांव थोडे बरें देवाकय मेसवना, म्हज्या सेसां बरा म्हज्या भावा भयणीकय हांव मेसवना. अशें म्हजें जिवीत देवाच्या वाटेंतावन पवित्र पुस्तकाच्या शिकोवणेंतावन मस्त पयस आसा तशें म्हाका हें भोगता. भाग्यवंत पावलू, भाग्यवंत निकोदेम या जायते भाग्यवंत मनीस आमकां आदर्श जावन आसात. तांचें जिवीत आमी पळयलें तर जाल्यार तांच्या जिवितांत देवाचो मोग करचें, सदांच ताच्या जिवितांत तांणी जियोवचें अशें सदांच देवाची खुशी पळची आमकां पळोवंक मेळटा. आज आमी तांचे ताण शिकया, जेजू तर आमी शिकया, सदांच देवाचो मोग करूंक, पेल्याचो मोग करूंक आमी फुडें सरया. आमी बरी जिणी जियेवया आनी हेरांकी समाधान जियोवंक आमी सोडया. तर मोगाच्या भावा भयण्यांनो, ह्या दिशेन आयचें वसाप आमकां आदार जावं दी. सांगात आस आयच्या मिसा वेळार आमी सेवंक असो तो जेजू फरिजेवांक शास्त्रांत तो खंडन केल्लो आज म्हाका आनी तुका बरें जिवी जिवंक आपोवणें दिता. तर ताची शिकवण आमची कन्न घेवन सदांच ताच्या खुशये प्रमाणे जियोवंक जाय आसली कृपा आनी बळ ह्या मिसा वेळार आमी मागया. आमेन. भेटयता ही काणी पापा उण्या वायनाची, भक्तीन समर्पिता ही काणी मोगाची. काणिका संगी भेटयता जिणी ही आमची, स्वीकार करून पावन कर भेटवणी आमची. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची, मोगासोर उपकार जावं तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यानी भरजिणी आमची, कुर्बादी जियेवच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भाव बिनू म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदविदा देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचें आजमप्रिय बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमचे नेते पवित्रतेच्या आदवाक सर्वस्व मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता हांव ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उदेशी आमकां सर्गीच्या आनंदाक पावय हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधर आनी सस्नच्या देवा, सोर खळे आनी सोर ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमतांव, जिव्या बाबरतां ताचें पुनः जिवांतपण परगडतांव, तीर बरवश्यान ताच्या महिमे वोदेण्याक अत्रेकतांव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 दळबराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची इजर. तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो.
ती आपल्या सांग दिली आणि म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतल्यान पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी ससणी खरडाचें हें रगत, पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमची पसोद आनी सुमेस्त मनशा पसोद तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. Gesù melo, Gesù जीवन सारा, Gesù noia, बाप्पा जेजूच्या मरणासनी पुन्हा जिवांतपण असो आम्ही भक्तीन उडास करताव आणि हो जिवेत असो उंडो आणि सोडूनची खालस तुका समर्पिताव. तुझे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक तू आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आणि जेजूची कुडा रग सेवतला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेस उगडास कर आणि फ्रांस आमच्या भगवंत बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापाक आनी सगळी हेजेकी वर्गा बराबर तांकां प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवांत पुनः बरोबर सुदरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां दुश्ट गाती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर आनी आमो समेस्तांची बोगणांगास जमलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अवकार देवाची मे संगती भगेव दमदूत भगेव जुजे आनी सोर काळी तुका मांडवल्यान सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलें प्रार्थना आतां आमी धीर घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सोरवायटांतली आमकां निवार. दया कुण जिवितां सबोसकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोवंदरा जेजू क्रिस्ताचें बरवशन अत्रेकतल्यांक आमकां तुजी उदार काकुळती सरपतकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सिमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमटिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जिये तारा जोडकी चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सैम्याची शांती सदां काल तुमची सवय आसो. तुमचे सवय आसूं. माय मजबूत जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ताजे जेवणाक हे मेजाबंदी हजर आसां ती आमी समेस्त सुभागी. सुमिया तुमचे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये.
तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Jividaku varakur pesagora vandane Krista. Swagat swagat sargiraya durbolya kalsan mocha. Jivo gundo tu jividitai Patkancha pasantlo makaraktai Prakashi suryo tu uswad fangtai Jivit moche nandan kartai Jivita kuvarakur pesagora vandane Krista. Swagat swagat sargiraya durbolya kalzan mocha. प्रार्थूया. मैमोन देवा आमच्या बापा, जेजूच्या मोले कुडी रक्ताच्या जेवणात तू आमकां पोसताय. या पवित्र जेवणावरवी अधिक संपूर्णायन ताच्या देव सैमात आमकां वांटो दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपला आशीर्वाद घालो. आमेन. वसुन्यात क्रिस्तचे मोगन आणि शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांजळा तुजी दर्या वेळेरी दोणी रुखाच्यो सोमी देव तुका करूंक आशेता पागी मनशासो सोमिया येता सोलून तुजे संगीत आयकोंक आशेता कर म्हजो पाटला मोगाळ पुत्रा सोवे हांव पारमरी आशीर्वाद दिवाका. सच्चे करवेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.